हाय गाइस, कशें तुम सगळीं? समजता तुम सगळीं बरें आसता म्हूण. तो राजा व्लॉग आनी मुगे रेसिपी बारा बघ आता. बटर पनीर मसाला आणि तू म्हाका व्लॉग चोये आनी आता व्हिडिओ डायरेक्ट एप्रिला 1 तारीख सॉंग आतलो. तू आख्खो व्हिडिओ चोयनो आसाय. हाय गाइस, कशें आहे तुम्ही? तर आज 26 मार्च आणि हांव मुगे आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आणि आज हांव चड हॅप्पी आहा कित्याक मुगे एग्जाम काबार आतां उरलाय ते फकत पी बीन तेसोले इजी सब्जेक्ट्स. आणि आतां हांव म्हाका चाये खावपा हाडपा वयता. मागीर मेळया. गाइस, आतां आमी सोदाच्या प्लेसीर येयलाय, शांती बेकरी. आणि मामान आनी हांवें चाव घेयला आनी वेन्सिलान कॉफी घेयला आनी मागीर मेळया. कॉफी पीन बरें चलेशें. आतां आमी वयतलीं सिंबागे बिस्कीट हाडपा. फार्मासी वयतलीं. गाइस, एसोय भयणीचें सामान आहे जे 109 रुपीज जाले. स्वता मामा लुसण करीत आसा. आनी येते आमगे बाबडे सिंबागे बिस्कीट 80 रुपीज. चड कांय घेयना ते. मागीर मेळया. Shimbu, Biku, I love Biku. Your favorite Biku. You don't want? You wanna want Biki? Biki Naga? Get. Get it, put. आवाज ऐकल्यावर रोखडें येता तें मागीर. आनी चोय कोण येना तो? बिल्ली. ओ बिल्ली. बिजी आपणागे आंग धुवपाक. बिल्ली. बिल्ली. केअर पूण कोता मनशांक जाल्यार चोय. चोय. मामा बिल्ली को घाल गे बिस्किट यो. चोय कितको हात ते. आप कोण अशें. सिंबू गे. शिमत्री येयलो आमी आयज. मायक आमगे 1 ओरोस जाता. 26 मार्च एक्सपायर्ड जालो ती देखून शिमत्री येयली. तुमकां ते घेवन दाखयता. आमगे माय बीन आलो जाल्यार ती चड हॅप्पी आसताली हांव व्हिडिओ कोत म्हूण. मागीर हांव तुमकां दाखयता आसलोलो मुगे माय बीन. ती मागीर मातशें कितें कोता आसलोली व्हिडिओआ. म्हळ्यार ती बरी ना जायन मागीर एक्सपायर्ड जाली. आमकां ते भरपूर उडका आसा आतां. गाइस, आतां मोमोज खावपा येयलाय सेमागे आनी आतां मोमोज एन्जॉय करतली. गाइस, आतां मुली तो एन्जॉय करपा रावलाय आनी आमी मागीर मोमोज घरा कोण एन्जॉय करता. पयलीं आमी चियर्स केले. गाइस, हितू वगत बसोन मुगे पोटा सारकी भूक लागलोली आनी म्हाका एक कातरा उडगास येतालो. इंतजार हो गया मेरे मोमोज की, वो कब आएगा और मैं कब खाऊंगा. म्हळ्यार फायनली मागीर ते मापयले आनी हांव मोमोज मेळ्ळे. चोय गाइस, मुगे भयणीन तें बुलोवन हाफ फ्रायड घेयले आनी हाफ स्टीम्ड घेयले. चोय दोनी भाशे ट्राय कोता. सो पीस येयलोले आनी मुगे बाबड्यागे स्टीम प्लेन. मुगे भयणी भाशी चालाकी मारू जायना. हांव चालाकी माता रे, नाक जालो सांगतलो. आनी मागीर 3 फ्रायड आनी 3 स्टीम्ड तुका येयले. म्हाका चोय आतां हांव मुगे स्टीम मोमोज एन्जॉय कोता. सो नेक्स्ट डे आमी पनिराची रेसिपी शूट केल्या, ती घायल्या. सगळ्या पयलीं आमी एक कायल घेयल्या, तितून थोडेशें तेल घायला. तेल बरें गरम जाल म्हणटरी आमी पनिरा क्यूब्स केल्ले ते आमी तितून घायले. ते बरें सॉटे जावपा जाय. चोय काय बरो गोल्डन ब्रावन जाताय ते. मागीर बरें गोल्डन ब्रावन जाल म्हणटरी ते आमी काडपाचे. मागीर आमी एक कायल घेयला, तितून हाफ बटर घायला आनी मागीर आमी 3 पियाव क्यूब्स कट केल्ले.
ते आमी तितू बरें सॉटे करपाचें आनी 2 टमाट कातरली क्यूब्स आनी मागीर आमी 1 पॅकेट काजू बी हाडल्यो त्योय तितून घालून बरें रोस्ट करपाचें आनी 1 टेबल स्पून मिरसांगे पावडर आनी 1 टेबल स्पून ओद्दी पिठो तें घालून तेका बरें मिक्स करपाचें मागीर आमी सुहाना ब्रँडाचो बटर पनीर मसाला हाडलो तो आमी तितून घायला मागीर तेमकां सगळ्यांक बरें मिक्स करपाचें आनी थोडेशें उदक घायला कित्याक तें शिजपा जाय म्हूण तेका लागोन तेका बरें मिक्स करपाचें मागीर तेका धाकून शिजोवन दवरला मागीर तें बरें जाल म्हणटी तेका निवून आमी मिक्सरान घायला मागीर तेच बारीक पेस्ट केला मागीर कायलीं घालून पेस्ट मागीर तेका आनी थोडें उदक घायला तितू तेका बरें मिक्स करपाचें तुम कितू पातळ जाड जाय तें तुमचें आहा मागीर तेका बरो हरकोत येयलो म्हणटरी आमी तें पनीर फ्राय केलो तें तितून घायलें आनी थोडेशें मीठ घायला 1/2 टेबल स्पून अशें तुमगे टेस्टा हिसाबान घालय तुम कितू जाय तें आनी आमी कस्तुरी मेथी थोडीशी हातीचे बारीक कोन्न घायल्या आनी मागीर तेका बरें मिक्स केला आनी मागीर तेका धाकून शिजोवन दवरला मागीर आमगेलें पनीर रेडी मागीर आमी तेका फ्रेश व्हायट क्रीम घालून डेकोरेट केला व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कोराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय आनी जो कोण सबस्क्रायब केला ती प्लीज सबस्क्रायब कोराय थँक्स फॉर वॉचिंग गायज बाय बाय